एकतानगर वाठारात मैदानाचेर खेळताना भुरग्यांमदी जाल्ल्या वादाक लागून दोन शेजाऱ्यांमदी मारामारी जाली। बिरेस्तारा सकाळी भुरग्यांमदी खेळताना बाचाबाची जाल्ल्यान या दोनूय फॅमिलीमदी रातची मारामारी जावन एकल्याक गंभीर दुखापत जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण दोन शेजाऱ्यांनी एका शेजाऱ्याचेर बडी आनी फुलांच्या वाजान हल्लो केलो। गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत दाखल केले उपरांत ताका जीएमसीत दाखल केलो। दोनूय फॅमिलीच्यो परस्पर कागाळीत दाखल केल्यात। म्हापसा पुलीस घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। भुरग्याची झगडी घराकडे आणि शेजारी आसले न्हू दमकारा म्हाज्या भयणीक मारलो तेंच्यांनी। तिजो म्हाजो धाकटो भुरगो आहा पळय तो घरा वयतालो तेंगे खेळपाक न्हू। शेजारी म्हणजे घराच्या घर तेंकोन तेणेन म्हाज्या भुरग्याक थापड मारलेले पण म्हाज्या आवयन म्हाका कांय सांगूंक नासलें मारले बिल्ले म्हणून। तो दीस गेलो आनी आयज घरा कडेन झगडी आनी म्हाका फोन मारून आपयलो। मागीर म्हाज्या भयणीकूय मारलो केस बीस धरून आनी म्हणलें चल गो हॉस्पिटलान कंप्लेंट बी कर। तेंच्यांनी कांयच करूंक ना। मागीर हांव साणें घरा गेलो आनी हांव बोल्लो हेंची बाडा चालूच आसली। हांवें म्हणलें कित्याक बाडा करता कितें जालां काय म्हणलें। हांव एकटोच घरान चेडो बाडा कित्याक करता हे तें म्हणलें। ती म्हाका बुरशी गाळी म्हणूंक लागली म्हाज्या आवयक बी म्हणजे एकदम बुरशी म्हणजे हांव उलोवंक शकना त्या गाळी। हांवें म्हणलें चल आसून थोडो पाड म्हणलें चल भुरग्यांची न्हू। हांवूय मातसो बडबडलो कित्याक म्हाकाय तिडक येयल्ली हांवूय बडबडलो म्हणल्यार हांवें गाळयो सोवल्यो। मागीर तेंच्यांनी कितें केलें म्हाका कांयच खबर ना। हांव बसलो आमच्या गॅलरीन कंपाउंड सोडून आमची गॅलरी पयसा गॅलरीन बसलो। येयले 10-12 जाण येयले ते म्हाका मारूंक स्टार्ट केले घरान भितून गॅलरीन येयले ते म्हाका मारूंक स्टार्ट केले। म्हणजे म्हाका हेच ना उलोवपाक चान्सूच ना। इंजर्ड जाला तो म्हाजो भाव। झगडी कितें फक्त ल्हान भुरग्या खातीर कित्याक ह्या भुरग्या भितर खेळटा तेंचो चेडो येवन झगडी। आमी म्हटलें जर तुका कितें दिसता आमची भुरगीं तुका मारता जाल्यार तूं तेंकां आमच्या घरांत हाडूं नाका तुज्या भुरग्यांक अशें म्हटलें। जाल्यार ह्या बायलेन गाळयो मारल्या आनी म्हाका बी मारला। त्या बायलेन समत्यो बुरश्यो गाळयो दिल्यो म्हाज्या आवय। हांव म्हटलें तूं कितें उलयता गो कितें कळटा तुका उलयता तें म्हणून हांव ताका सांगपाक गेला जाल्यार तेणी म्हाका ओडून म्हाजी केस बी सगळे ओडून म्हाका हांगासर नस अशी दाबली हातीच्यानी कांकणां बिकणां पडून नाकटां लागल्या इथं नाकटां तेची नाकटां इथं हे पळया नाकटां लागल्या ते जाले। तेची सासूमाय म्हणाली हे करूं नाका मिठय आमचें तोंड करून उगी राव म्हणून आमी कंप्लेंट करूं ना भुरग्या भितर आमी पडूंक जाय। आतां आमी घरान नासतना म्हाजो भाव एकटो थंय बसलेलो गॅलरीन आसतना भुरग्या वांगडा तेंच्यांनी आमच्याच घरातले दाणे घेवन म्हाज्या भावाक मारले। दाणे कित्याकूय ते म्हाजो चेडो RSS तेचो एक दाणो आसा घरान तो दाणो थंय दारा कडेन दवरता आमी घरान बी दवरना दारा कडेन आसता। तेच दाणे घेवन ह्या दोगांय भावांनी इमाम शिकारपूर याशीन शिकारपूर आनी तेंचे कोण फ्रेंड आपोवन घेतले तेंच्यांनी मारला काय खबर ना पण ह्या दोगा भावांनी मेळून म्हाज्या भावाची तकली फोडल्या। ते सदाच झगडते हे लावून देतात आणि मागे बसतात आणि मी ते त्यांना मोठ्या माणसाला सांगायला गेले ना ते आम्हाला ऐकत नाही। असू दे आम्ही पहिलीपासून भांडलो नाही असू दे असं म्हणतात हे। मग सकाळी हिला सांगितलं मी तुला मारले तू कंप्लेंट कर। हे त्याच्या बाबांनी आईने पाया पडली आई येऊन तिला हात फिरवली म्हणून तिनं कंप्लेंट केली नाही। हे चूक आमची दुपारीच कंप्लेंट केली असतं तर हे मध्ये पडल्या तिथे बघून नस दाबली पुरीचं माझ्या ह्या मोठ्या मुलीची। आणि त्या आता त्यांच्यानी हे बाहेर आला एकदम बुरशा गाळ्या घालायला लागला घाणीड्या गाळ्या कोण राजान गाळी घातला। राजा म्हणजे इमाम हुसेन ज्या मनशान तुझ्या चेड्याचो असोल्ड केला। हा आणि तो गाळी घालता म्हणून तू माझ्या आवय गाळी घालता का म्हणून तो आमचे हे हाताचे हे करू लागलो। आवय बुरशी गाळी घालताना कोण उभी रावता हे बायलेक लायतात ह्या बायलेक आणि हे फाटी रावतात। चितले की हे इथले मारचे ना म्हणून तो पडलो ढकलले आणि आडवं पडल्याबरोबर दांड घेऊन मारीच रावलो। आवाज येऊन लागलो खटा कोणा सगळी शेजारी येले म्हणल्यावर ते लोक पळून गेले कोणा हाडले ते लोक कोणी देऊन नाही। ह्या दोघांनी भावानी मारल्या। राजान चढ मारले याशिना कोण करते इमाम हुसेनान चढ मारला आणि राजाने याशीन
तुमची पयली बीन कितें झगडी आसली? काहीच झगडी ना, कसली झगडी ना. म्हाका गाळी बुरशे घातला आणि काय करनासतना तुमची भुरगीं माझ्या घरान येऊन खेळतात. तुझ्या भुरग्याक हात लायले की ही बायल मारला, हानाची वड ही भुरगी सुद्धा भितर पडल्या, ती माझ्या घरान वडली झाल्यात. हे माझ्या घरान वडली झाल्यात. माझ्या घरान किती शिस्त ते पयली त्यांका वाट दिताली करून. माझी भुरगी समजताली, पण माझ्या भुरग्याचेर ह्यांच्यानी उलटून पडले. आता विनाकारण उलटून पडल्या. त्यांका न्याय मिळून जाय आणि त्यांका सोडले जाल्यार हांव कशें उगी रावचे ना. घर में हम लोग घर पे सब नाश्ता वाश्ता करके घर पे बैठे थे. घर में बैठने के बाद वो कुछ बैंक का कुछ बुक लेकर घर पे आई. मेरे घर पे आके इसको दिखा रही थी, जरा थोड़ा देख बोल के देखी तो चले जाना चाहिए ना, चुप जाना चाहिए ना अपने घर पे. वो बोलने लगी तो मेरे को बात, मेरा लड़का छोटा है, हाँ? उसको कुछ समझता नहीं है. उसको लड़के को बोल रही है कि तू मेरे से बात मत कर, तो ऐसा है तेरे को मारती हूँ तो तेरी मम्मी मेरे को बोलती है हम लोग के बच्चों को मारे तो चलेगा, ऐसा बोलने से मैं क्या की, देख अक्का, हम लोग उसको अक्का बोलते हैं. मैं बोली अक्का, जब तेरा लड़का मेरे बच्चों को मारता है तो मेरा लड़का भी मारता होगा. तू बोलने जान, तू ही बोलती है कि बच्चों के मैटर में मत बोल. तू बोली तो मैं भी बोलना ही पड़ रहा तेरे को. जाने दे बोल के वो गई. इसको बाहर लेके चल, बहुत बोल रही हो, हम लोग बाहर गएंगे, चल बोल के इसको बाहर लेकर गई. वो बोलती है मेरी बहू जब भाग के गई है जड़े के साथ, तू भी चली जाए जड़े के साथ, ये गलत होता है इसका बोलना. जब वो मेरे को बोली तो मैं भी बोली चल मैं जा रही हूँ जड़े के साथ, तू भी चल बोली. झगड़ा बच्चों की वजह से ये चालू हुआ. किसने? तो एक दूसरे को मारते हैं. बच्चे मार रहे थे. हाँ, एक दूसरे बड़ों को- ने बच्चे अभी शाम को जब बच्चों का झगड़ा बोल रही थी तो तू भी चल मेरे साथ बोली. तू इतनी बात की, इतना लंबा की तो वो जो उसकी बेटी है बड़ी वाली आके मेरे को बोली कि तू मेरे माँ को ऐसा क्यों बोली. जब मैं बोली तेरी मम्मी जब मेरे को बोल रही तो मैं भी तेरे को उसको बोलूंगी ना. ये बात इतनी बड़ी बात जब मेरे को बोल रही थी तो मैं भी उसको बोली. तो आके एकदम चप्पल काट के सर पे मारी, मेरे सर पे मारी. तो मैं भी उसको सब बाल घसीटी, इधर में कुछ भी हाथ नहीं लगा. तो मेरे को लगा, इधर भी लगा. बंगड़ी जब टूटी तो उसको भी लगा होगा. जब बंगड़ी जानबूझ के कोई तोड़ के चुभाता नहीं है. नमस्कार, येवकार, हांव वेणा मांद्रेकार आणि तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या आमी आसात एकता नगर म्हापसा हांगासर आणि हांगासल्यानूच एक असॉल्टाची जी आसा ती घडणूक मुखार येता. सो आमी त्या स्पॉटार आसा. म्हाज्या कुशीक जे पळयतात तुमी हे हांगासर एक घर जावन आसा आणि तशेंच रायटान म्हाज्या आनी एक घर जावन आसा. सो अशें ह्या दोन्ही नेबरां मदीं जी आसा ती आयज झगडी जाली. झगडी ही 2 पारच्यान तेंची चालूच आशिल्ली आनी झगडेचे खंय तरी एक सादोसो कोच जावन आशिल्लो. म्हटल्यार दोन्ही घरांतली भुरगीं आनी दोन्ही घरांतली भुरगीं जी वांगडा खेळटाली आनी भुरग्यांची जी सादी झगडी आशिल्ली तेचें आयज रुपांतर व्हडल्यांच्या झगडे मदीं जावन खंय तरी आयज सारकीच तो वॉयलंट एक झगडी जावन एक सारको वॉयलंट ताका वळण येवन सारको हांगासर म्हणटात तो एका घरांतल्या मनशांनी दुसऱ्या घरांतल्या मनशाक दाण्यांनी आनी जी हांगासर झाडांचे वाज त्या वाजान मारून जो आसा तो सारको भयंकर असॉल्ट त्या मनशाचो केलेलो आसा. आता माझ्या फाटल्यान ही हो जो फ्लोर तुम्ही पळयतात हांगासर खुबशे कडे म्हटल्यार ऑलमोस्ट ह्या फ्लोरार सगळीच कडे जे आसा ते रक्ताचे स्टेन्स जे आसात ते आमकां हांगासर दिसण्याक येता. तशेंच तो मनीस जो आसा ताका सध्या डिस्ट्रिक्टान शिफ्ट केल्लो आनी डिस्ट्रिक्टांतल्यान ताका फुडें जे आसा ते जीएमसीन शिफ्ट केलेलो आसा. आता दोन्ही घरातले जे नेबर्स हे दोन्ही घरातले जे लोक आसात ते सध्या म्हापशेच्या पुलीस स्टेशनान आसात आणि पुलीस स्टेशनान दोगांच्यो ज्यो कंप्लेनी आसात त्यो नोंद करून घेतलेल्यो आसा. हो जो इन्सिडंट आसा तो असॉल्ट जो आसा हो 10:30 वरांचेर बेरेस्तारा हांगासर एकता नगर म्हापसा हांगासर जाल्लो आसा आणि म्हापसा पुलीस जी आसा ती ह्या इन्सिडंटाचेर फुडली जी रितसर कारवाई आसा ती करीत आसा.